सातव्या दिसाचो विशय घोराबो जिविताचे मोगाचे मंदिर. देव म्हणल्यार मोगूच आनी देवान आमकां दर एकल्याक आपल्या मोगान आमकां रचल्यात. आनी आमी जल्मोवच्या आदीं चेरमाया पुस्तक आमकां सांगता आमी देवाच्या मोनान आमी आसल्या. येदो व्हडलो मोग देवाचो. तर आमचें घोराबे जावं दी खरेंच एक मोगाचें मंदिर. घर म्हणल्यार एक सोबीत फातराचेंच घर न्हय, पूण घोराबो जावन आसा काळजा मोनाचो, मोगान एकवटान शांतीन जियेता तसलो असलेंच एक मंदिर आमचे घोराबे जावं म्हूण आयज आमी प्रयत्न करुया. ह्या मिसाची इंतेसावां लुड्साक बरी भलायकी मागूंक भेटयता लाउदिया रॉड्रिगेज नावेली. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता जॉयल मोरायस कुंकोली. दिनवासनीचे मीस भेटयता इवेत दिसा आनी फामील पेंचीम. मिरोसाक बरी भलायकी मागूंक भेटयता कुस्तोदियो फेर्नांडीस राया. नाताशाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता थॉमस टायस सालिगांव. यादनिकाक येवकार दिवंक आमी सोगलीं उबी रावया. सुरवातीचें गीत गावया.
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोव्या आसूं. तुमची सगळें आसूं. प्रितीच्यानो, सगल्यांक तुमकां मानिवंत आग्नेलाक सांतांचो मान मागूंक ह्या नविनांत भाग घेवंक माई मोगाचो येवकार. आयज नविनाच्या 7व्या दिसाचो विशय फामील जिविताचें पायणे आनी मंदीर. ह्या नविनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आग्नेल घोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुनो. आमचें कुटूंब एक जिविताचें मोगाचें मंदीर. जावं देवाचो खरो मोग वसता एकामेकाच्या मोगान आनी उजक्यान जियेता तसलें जावं म्हूण ह्या मिसांत मागुया. जिवीत देवाचें देणें, पूण जायते पावटी आमच्या चिंतनांनी आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी आमी आमच्या जिविताक आनी दुसऱ्याच्या जिविताक मान दिवंक ना. जिविता आड आमी जायत्यो वस्तू केल्यात, तर ह्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं हे वेळार बोगसणें मागून घेवया. सगळीं सांगाताक म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगतां. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. हे पासत बाय घेवन सुदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, दुबड्या सोवें क्रिस्ता रुपणें ओळखूंक आनी मानान घेवंक भाग्योंत एलिझाबेथीक तुवें कृपा दिली. तिचे विनोतीन दुबळ्यांक आनी कोश्टां दुखींक सांपडलेल्यांक सदांच मोयपासान पावूंक आमकांय आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाताक आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे समोतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेस आपले पोचे कोडे अशें उलयलो, पळयात, आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दाखोळ केल्यात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात त्यो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून
तांच्या वाठांनी चलशात जोर तांच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळशात तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची संसद वाडटली आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यांत करतल्यात त्या देशांत सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो पूण तुमचें काळीज पयस कोडसरून वचत जाल्यार तुमी आयकोना जाशात जाल्यार भुलोवण्याच्या फासाक सांपडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी तांची पुजा करशात जाल्यार आयज हांव तुमकां सांगतां तुमी सोगलीं बोगसोणे नासतना मरतल्यात जॉर्दान नदीन उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यांत करतल्यात त्या देशांत तुमी चड काळ रावंक पावची नात आज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गोवाय दिवंक हांव उलो कोत्तां जिवीत आनी मरण आशिर्वाद वो शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां तर जिवीत वेचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची संसद सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाळून आनी ताकाच चिकटून जियेतल्यात कित्याक हातून आटापलोलें आसा तुमचें जिवीत आनी जो देश सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जिवच्याक बसायलोलो त्या देशांत तुमचें लांब आवप हातूंत आटापलें आसा देवाचें उतर देवाचे उडपार आमचो जबाब जावं दी सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकान शेक प्रितुमीचेर कितले वोते नांव तुजें जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकान शेक प्रितुमीचेर कितले वोते नांव तुजें मोलोप तुज्या हातांचें काम हांव पळोवन जाल्यार तुवें थंय लायलोल्या चंद्रा नोखेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार आदावाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा कोच्याक जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकान शेक प्रितुमीचेर कितले वोते नांव तुजें तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घातलाय तुज्या हाताच्या रोसनाचेर ताका अधिकार दिलाय आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तळा दवरलाय आमचो जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकान शेक प्रितुमीचेर कितले वोते नांव तुजें मेंढरां गोरवां रानांतल्या सांवजा पोरयान हिणे तिणें उबतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकान फिरतोलीं दर्यांतली मासळी सोगलेंच ताची आज्ञा आदीं केल्याय आमचो जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकान शेक प्रितुमीचेर कितले वोते नांव तुजें शिव वर्तमानाक सगळीं उबी रावया Soy sobresporán, soy sobresporán, soy sobresporán, soy. Soy sobresporán, soy sobresporán, soy sobresporán, soy. Ugordoniam ci carza, che un tu già putaci utra.
Soy Vesporak, soy Vesporak, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. एक दीस जेजू नव्यान एका देवस्थानांत भितर सरलो. हाताक आर जालोलो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचेर गुन्यांव घालचे पासत सोनवारा दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत गाय म्हूण ते ताका पळोवन आसले. हाताक आर जालेल्याक ताणें म्हणलें, मोदेकोत येवन उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, सोनवारा दिसा बरें करूंक येता की वायट? जीव वाटावं येता वो काडूं येता? पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर भोंवडावन तांच्या काळजाच्या कुड्डेपणा विशीं कोंती बरीत जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदल्या भाशेन सारको जालो. तोरूय फारिझेव भायर गेले आनी कोशे भाशेन ताका ना करचो ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच ताचेर आड गुडमेल करूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावा भयणींदो, आयच्या विशयाचेर नियाळ करतना एक दुखाची घडणी म्हज्या मनांत आयली. कांय वर्सां फाटीं हांव जम्मू काश्मीरचे एके फिरगोजीन वावर करतना थंय एक कुटुंब आसलो आनी ह्या कुटुंबांत 2 तरणाटे चेडे आसले. आनी हो कुटुंब क्रिस्तांव तो, पूण आयताराचे मिसाक तितलो येनासलो. गोरब्यांतूय तांचें तितलें मागणें जायनासलें. आनीक दर एक म्हयन्याक 1-2 फावटी हांव तांकां भेट दिवंक वेतालो. तांकां सांगोंक यात, इगोर्जींत यात, मिसाक यात. आनी हे तरणाटे म्हाका मेवताले तेन्ना तांकां सांगतालो, मागणी सुरू करात, इगोर्जेंत येवन मिसान वांटो घेयात. आनी ते म्हाका म्हणटाले, फादर आमी येतले, पूण केन्नाच ते येवंक नात. आनी एक दीस म्हाका कोणाचो तरी फोन आयलो. आमच्या ह्या फिरगोजेंतल्या एकल्यान म्हाका फोन केलो आनी तो म्हणूंक लागलो, ह्या दोगां भितरलो एकलो तो धाकटो आसलेलो तो भायर पडलो. हांवें म्हणलें कितें जालें? 2-3 दीस फाटींच हांव ताका भेटलेलो घरा. आनी हो मनीस म्हणूंक लागलो, फादर हो चेडो ड्रग्स घेतालो. आनीक काल ताणें चडूच ड्रग्स घेतलो आनी ड्रग ओवरडोज जावन हो तरणाटो मेलो. आनी म्हाका खूब दूख भोगलें. एक तरणे फुलतें जिवीत हे ड्रग्स घेवन ताणें काबार केलें. आनी असल्यो घडण्यो तुमी जायत्यो आयकलात आसतल्यो. आयच्या समाजाचेर नदर मारल्यार आनी बारीक चिंतल्यार आमकां कितें दिसता? जशें आदलो पाप सायब आतां भाग्योंत जुआंव पावल II म्हणटालो की आधुनीक समाजांत एक मोर्नाची संस्कृताय शिपडल्या. मोर्नाची संस्कृताय, कल्चर ऑफ डेथ. आनी मोर्नाची संस्कृताय म्हणल्यार कितें? सगल्यो त्यो वस्तू ज्यो जिवीत नाटाक करतात, ज्यो जिविता आड, जे मनशाचें जिवीत एके भाशेन लाचार आनी बाबडें करून उडयतात, असल्यो वस्तू आमच्या समाजांत आयज जायत्योच वाडल्यात आनी चडल्यात. पयले सुवातेर आयज जायतीं गोरपात, एबॉर्शनां समाजांत वाडल्यात. इनोसेंट भुरग्यांक तांचीच आवय बापूय आपल्या कुसव्यान मारतात. विसरतात की जीं कुसव्यांत आसात तिवूय आमचे भाशेन मनशां म्हणून.
दुसरे सुवातेर जायत्या भासांची व्यसनां एडिक्शन्स आमच्या समाजान आमी पळयतात. जावं ते सोरो पिवपाचें एडिक्शन. कितल्यो फामिली, कितले दादले तरणाटे सोरो पिवन आपलो जिवीत विबाडटात. त्या उपरांत आमी पळयता ड्रग्स. आनी आयचे तरणाटे कितलेच ह्या व्यसनांत सांपडल्यात. इस्कॉलां भायर, कॉलेजी भायर कितले ड्रग्स पेडलर्स भोंवतात आयच्या समाजांत. आनी आमचे तरणाटे ड्रग्स घेवन आपलें जिवीत विबाडटात. इंटरनेटाचेर फोर्नोग्राफीक मेटिरियल हें पोजोडपणाची चिंतना आपल्या मनांत घेवन भोंवतात. आनी त्या उपरांत आनीक एक एडिक्शन आतां आमी आमच्यांनी म्हणूंक जाता तें म्हणल्यार स्क्रीन एडिक्शन. स्क्रीन. आमची तरणाटीं आयज आपलो मोबायल घेवन दीस आनीक रात वरांची वरां सारतात. मोद्यांनीर जाता तरूय एक दोन, कित्याक एके भाशेन एडिक्शन तें. मोबायल दवरून दुसरीं कामां करूंक जायनात. मागीर आमी पळयता सुसायड आयच्या समाजांत कितले चडल्यात ते. आपलोच जीव मनीस घेता. आनी देखूनच आमच्यान म्हणूंक येता की आयच्या समाजांत ही मरणाची संस्कृताय एकदम चडल्या आनी वाडल्या. आनीक जोर ही संस्कृताय मरणाची आमी समाजांत उणी करतले जाल्यार फकत एकूच उपाय. आनी उपाय म्हणल्यार आमचे कुटूंब, भोव करून आमचे क्रिस्ती कुटूंब आमी जिविताची मंदिरां करूंक. आनी आयचो विशय आमकां हेंच करूंक आपयता. तोच भाग्योंत जो पावल दुसरो म्हणटालो की फामिली जावन आसा म्हूण सांतुवार जिविताची. अ फॅमिली इज अ सँक्च्युरी ऑफ लायफ. आनी कित्याक एके फामिलींत जिवीत देवाचें देणें ताका आमी स्वागत करता. एके फामिलींत तें जिवीत वाडटा आनी थंय जिविताची राखण जाता. देखून दर एक फामील जावन आसा एक सांतुवार जिविताची. आनी आमी आमच्यो फामिली अश्योच सांबाळूंक जाय. जिविताची मंदिरां कशीं. आनी अशें करतलें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणो कितें करची गरज आसा. कितें आमी विचून काडटले जशें आयच्या पयल्या वाचपान दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेलें वाचप आमी आयकलां मोजेस आपले पोरचे मुखार 2 वाटो दवरता. हांव तुमचे मुखार दवरतां जिवीत आनी मरण. विचून काडात. जिवीत विचून काडात. कित्याक देव जिवो देव. तेच भाशेन आयज तोच दोनी देव दर एके फामिली मुखार ही 2 ऑप्शन्स दवरता. तुमचे मुखार हांव दवरतां मरणाची संस्कृताय आनी जिविताची संस्कृताय. कितें आमी विचून काडटलीं काय. आमची फामील जोर जिविताची मंदीर कशें आमी राखूंक सोदता जाल्यार आमी जिविताची संस्कृताय आपणावंक गरजेची. जिविताची संस्कृताय आमच्या फामिलींनी आमी आपणावची गरजेची. तेन्नाच आमची फामील जिविताचें मंदीर जातलें. आनी जिविताची संस्कृताय आपणावप म्हणल्यार कितें. 2 वस्तू गरजेच्यो ज्यो आमी आमच्या मनांत सदांच दवरूंक जाय आनी त्या प्रमाणे वावरूंक जाय. पयले सुवातेर ओळखून घेवंक की जिवीत देवाचें देणें. देव जिविताचो दातार आनी आमकां कोणाकूच होक ना आमचें वो दुसऱ्याचें जिवीत घेवंक. आनी देखूनच घोरपात करप, एबॉर्शन, सुसायड हें एक वायट जिविता आड आनी न्हूच जिविता आड पूण देवाक एक व्हडलो अपमान. कित्याक देवूच जिविताचो दातार आनीक देवानूच आपणाक जाय तेन्ना हें जिवीत परतून घेवंक येता. आमकां कोणाकूच होक ना आमचें जिवीत वो दुसऱ्यांचें जिवीत घेवंक. देखून
थाळणी आमकां जायत्यो येतल्यो घोडे आमकांय जी हांगा आसात घोडेंक ही ताळणी येतली अबॉर्शन करपाची जावं आमचोच जीव घेवन सुसायड करूंक मोगाच्या भावा भयणींनो आयज जेजू लागीं कृपा मागात की हे थाळणेंत आमी पडूं ना जावन जिवीत तर देवाचें देणें आनी देव ताचो दातार जाल्यार हें जिविताचें देणें आमी सांबाळूंक गरजेचें दुसरे सुवातेर जिवीत तर देवाचें देणें जाल्यार आमी आमच्या जिविताचें जें कितें करता तें आमचें देणें देवाक इंग्लिशीन एक बरी म्हणणी आसा योर गिफ्ट इज योर लायफ इज गॉड्स गिफ्ट टू यू and what you make of it is your gift to God. आमी आमच्या जिवितांत जें कितें करता तें आमचें देणें देवाक आनी आमचें जिवीत दर देवाक एक बरें देणें जातलें जाल्यार आमचें जिवीत आमी बऱ्या रस्त्यान मुखार व्हरूंक गरजेचें ही सगळीं व्यसनां एडिक्शन्स जीं आसात सोऱ्याचीं ड्रग्साचीं पोजोडपणाची स्क्रीन एडिक्शन ही सगळीं आमचे जिवितांत एक ओडशीक कशी आमचें जिवीत कोडू करतात आमचें जिवीत खाबार करतात आनी असलें देणें पुरतें देणें कशें आमी देवाक दिवंक जातलें काय केन्नाच ना देखून मोगाच्या भाव भयणीचो आयज आमकां सगल्यांक देवलो मारता जर आमच्या जिवितांत असलीं ही व्यसनां वायट संवय आसात जर आमी सोरो पिवन ड्रग्स घेवन ओर नेटाचेर पोर्नोग्राफी आनी दुसरें वायट पडून आमचें मन पोजोडपणाचें कशें करता आनी दुसरीं एडिक्शनां जर आमच्या जिवितांत आसात आयज हें सगळें आमच्या जिवितांतलें भायर काडूंक आनी आमचें जिवीत एक बरें जिवीत करूंक तेन्नाच एक आमचो गिफ्ट बरो गिफ्ट देवाक आमी दिवंक पावतलीं आनी मोगाच्या भाव भयणींनो जर ह्यो दोन वस्तू आमी आमच्या जिवितांत लागू केल्यो जाल्यार आमच्यो फामिली खरेंच जिविताची मंदिरां जातलीं खरेंच आमच्या फामिलींत ही जिविताची संस्कृताय जी आसा कल्चर ऑफ लायफ तो वाडटलो कित्याक आमी आमच्या दुसऱ्याच्या जिविताक मान दिवंक पावतलीं आनी तेन्नाच की ह्या समाजांत जो हो मोरनाचो एक कल्चर जो वाडला संस्कृताय जी वाडल्या ती नपयत जातली देखून आयज आमकां कृपा मागुया जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासतना कृपा मागुया की हें जिवीत देवाक मानता तसलें आमी करूंक जिविताचो दातार देव म्हूण ओळखून घेवंक आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जियेतना बऱ्या रस्त्यान आमी फुडें व्हरूंक आनी हेंच आमी आमच्या भुरग्यांकूय शिकोवंक तर हीच कृपा ह्या मिसाचे बलिदानांत आमकां जोण एकल्याक मागून घेवया आमीन सगळीं आमी उबी रावन हे वेळार आमची कांय मागणी आमी सुर्गीच्या बापाक उबारुया दूर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे कोत्ता तुका जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे कोत्ता तुका आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी आपल्या तीर भावाताचे चाली वरवीं पवित्र सोबेचे अखोंड खांबे जावंक आनी आपले पोरजेचो भावार्थ थिरावंक तांकां देवाची कृपा मागुया जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सदांच देवाचेर पात येवन पोरजेची सेवा करूंक भोव करून असोगतांक गरीबांक आदार नासलोल्यांक सगल्यांक स्वताची आनी नितीची वाट दाखोवंक बापाचो आदार आनी कृपा तांकां मागुया
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या समाजान जेन्ना ओनीत चलता वो गरिबांक पिडापीड दितात, आमी आमच्या पवित्र स्नानान दिसा घेतलोली शक्ती जेजूच्या प्रवादी कार्यांत आमी भागेली कशे. असले अनितीचेर निशेध मारून पवित्र सोबेचे अखंड खांबे कशे आमी वावरूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मानेवंत आग्नेलाचे मोजोतीन ह्या मिसांत वांटो घेतोल्यांक आमकां सगल्यांक पेकोवणी मेळूंक दर एका आमच्या घोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद आसूंक आनी कितें आमी मागूंक आयल्या तें आमकां फावो जाव म्हूण भावार्थान मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. पाप सायबान रोमा शारांत बिस्माची परिशद जाहीर केल्या. तिचे तयारेंत आखी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचारान आनी भागेलीपणान देवाचे राज परगटणेचो वावर अदीक नेटान फुडें व्हरूंक आनी ते परिशद पवित्र आत्म्याच्या बोळान येसस्वी जावन म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. थोडो वेळ उगीच रावन आमची खासगी मागणी देवाक उबारुया. सर्गीच्या भू मोगाड बापा, तुवें जिविताचें देणें आमकां जोण एकल्याक फावो केलां. हें जिवीत आमच्या फामिलीन जियेतना आमचे फामिलींत ही जिविताची संस्कृताय आसूंक आनी हे वरवीं आमचें जिवीत तुका मानतलें देणें कशें आमी करूंक वावरूंक आमकां बोड आनी कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मुझे हाथ के मुझे पाएंगे स्वीकार कोरा हातोशे तू समोय मु बोर गोट करू सुबोतो सगल्यांक दिवू तुकाच बापा समोचे दिता तुका एकाने तुकाच वोंतां समोचे तुझे तेच कोर काशेले तुकाच बापा समोचे दिता तुका एकाने तुकाच वोंतां समोचे तुझे तेच कोर काशेले. म्हज्या भावा भयणींदो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दानले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवाक सुवेस्पोर मानून घेवंक. मोगाड बापा, तुका आमी भेटयता ते देण्या वरवीं तुजी खोरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमची सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सवेस्परात आयोबाता. सर्वेस्वरा आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळे आनी सोर्व ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भोगतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Ovid, Barbaranzo subispo tu, Surgari sonsa, Olha tuja voi boban, I surgi, Duca sui sur, Să spora ce navi, Etata ca sui, Usurgi, Duca sui sur. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें रोगोत. पातकांचें बोगसोणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटूया. Tucia cusani, unoci von puna, vorbi, tu veranca, suduli, somia. Sosaraja, surmundara, amci surmongur. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावां भयण्याची काकूत कर. तांकां चेश्टागतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोटचोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाची माई संगती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन दोतां आनी सवकाळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता
त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनां. आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणींत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे तूं संवसारचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे तूं संवसारचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे तूं संवसारचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सोगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका पावना पूण पूण तुज्या तुज्या एका एकाच सुत्रान उतरानूच म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. कुबैन्यावांचे वेळार तुमी आसा थंय सुरूच रावची आनी उबी रावची. आमची याज्ञीक भाव माद्र्यो भयण्यो तुमचे ताई कुबैन्याव घेवन येतले म्हणटूच मागता कुबैन्याव घेवंक सोदता तांणी मातशें उबी रावची आनी कुबैन्याव घेतले उपरांत बसची. जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा.
थोड्यो घडयो उगीच रावून आमचे दोळे बंद करून काळजांत आयलोल्या जेजूक नमस्कार करुया. ताचे लागीं आमचे कुटुंब बरे भाशेन जिवंक गोठाय मागुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. इश्टानो, जायतो लोक ह्या पिलारच्या दोंगरार येतात. मेवलोली देण्या खातीर देवाक दिन वासूंक वो आपली इंतेसांवां घेवन, आपले प्रश्न, आपली दुयेंसां घेवन आयज घडये आमी आयलोलीं आसा. इश्टानो, मागुया, बावार्थान मागुया. कित्याक जेन्ना बावार्थान आमी मागतलीं देव आमची मागणी झेरूल आयकतलो. म्हणटूच बावार्थ जागोवया. आमकां लावरा फेर्नांदीस पणजे तावन सांगूंक लायता, म्हज्या हृदयांत दुखूंक लागलें. हांवें दोतोराक मेळ्ळें तेन्ना दोतोरान बेश्टीच तोंडी म्हूण सांगलें. उपरांत ECG आनी एकोग्राम काडलो. तेन्ना गमलें म्हाका मायल्ड हार्ट अटॅक आयलोलो म्हूण. दोतोरांनी एन्जिओग्राफी करची पडटली म्हूण सांगलें. उपरांत हांव पिलार आयलीं. बरें कुमसार केलें आनी बावार्थान मानयोंत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें. उपरांत हांव म्हजे दुवे बरोबर एन्जिओग्राफी करूंक पुना गेल्लीं. एन्जिओग्राफी करचे आदीं हांवें मानयोंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती अजमेताच्या उदकान घालून पियेली आनी बावार्थान मागोत रावलीं. एन्जिओग्राफी करतूच म्हजे दोतोर अजाप जाले आनी आमकां सांगलें हार्ट सारकें बरें आसा, कांयच ब्लॉक ना म्हूण. गोंयच्या रिपोर्टान दाखयलोलो मायल्ड हार्ट अटॅक आनी पाद्र आग्नेला वरवीं मागून एन्जिओग्राफी सारकी क्लियर आसली. देवान अजाप आमचे सवें मानयोंत आग्नेला वरवीं फावो केलें. देवाक आमी दिन वाचतांव आनी बेगीनूच आल्ताराचो मान फावो जावं म्हूण मागतांव. हो इश्टानो, बावार्थान केलेले मागणे तर आमचोय बावार्थ जागोवया. आमचे आवडे, आमचे प्रश्न, आमची दुयेंसां, आमकां जे गरजेचें, जावं आमची सर्वीस, जावं आमकां घरदार, जावं आमकां जिविताची एक सांगातीन, ही सगलीं देसां इश्टान आमी एकठांय करुया. बावार्थान आमी सगलीं उबी रावून हे वेळार पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखतांव आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानयेवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानयेवंत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतांव. तशें जाता मानयेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज बावार्थान उबार.
एकूणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता हांव मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें अगणीत काकुतीच्या देवा उकडीत कागदीच्या देवा सोड पडपडून सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी तुझ्या पांयां सुशी आमी मागतांव आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खोशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक आमच्या बळ्यापणान उपकारता जाल्यार गाता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक मानिवत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोड पोरगोटणे उद्देशी पोटपोटनी उद्देशी मागता मागता आमच्या सुमया आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी क्रिस्ताचे नावी आमेन आमेन. इश्टनो पिढीवंतांच्या मागण्यांत आमी भाग घेवया एवांजेल रोजार आमी जी दुयेंत आसात आमची दुयेंसां उबारुया घडये आमच्या घरांनी आमची जाणटी आवय बापूय आसात बाबा भयणां दुयेंत आसात तांकांय उबारुया घडये आमकां दुसऱ्यांनी तांचे पासत मागूंक लायिल्लें आसा इश्टनो तांचोय उगडास करात हे वेळार घडये आमकां जायतीं जाणां टीव्हीचेर व युट्यूबाचेर पळयतात आसतलीं इश्टनो मागात तुमचेय पासत कित्याक आमी सगळीं एकठांय जावन ह्या बिलारच्या दोंगरार्थान तुमचेय पासत आनी आमा समेस्ता पासत ह्या पिडेवंताच्या मागण्यांतल्यान मागता हांव सर्वेस्परा आमच्या दयाळ आनी काकलुत्सार बापा आमच्यो असोगतायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता ही आमच्या पिडेवंत बाबा भयणांचेर बलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची गोठाय ओतम्यांचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणिकाय भलायकीची पूर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बलेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बावाड धरूं आनी तुका ती अणभवूं हे पुरी बाबा भयणाचे एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वळख रुचणारा स्वर्गा संसाराच्या कुरदोया बाबा मोगाच्या आशेतां लायून तुझी पसंत आताराच मान पादा गेला वरवाश्यां कुरदा तुझ्या